नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करिअर ह्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. 10वीची परीक्षा हळूहळू करून लागी येता आणि या 10वीच्या परीक्षेचो एक ताण जो आसा तो विद्यार्थ्यांमध्ये स्टुडंटां भितर वाढत आसा आणि अशा वेळार तांचो ताण कमी जावचो, परीक्षेविशयीचो तांचो भय आसा तो कमी जावचो, अभ्यास करता आसतना सोंपेपणां येवची ह्या खातीर ह्या प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो करिअर ह्या सेकंड सेगमेंटाची रचना केल्ली आसा. आणि ह्या सेगमेंटान आतापर्यंत इंग्लिश, मराठी, सायन्स, गणित अशे वेगवेगळे सब्जेक्ट घेतले की जेणे करून भुरग्यां भितर ह्या विशयाचो भय कमी जावचो आणि अभ्यासान सोंपेपणां येवची. आयचो विशय आसा सोशल सायन्स 2 आणि ह्या विशयार मार्गदर्शन करपाक आमच्या भितर आसात सूरज हळदणकर, ज्ञानप्रसारक विद्यालय म्हापसा हाचे शिक्षक. सर, स्वागत तुमच्या ह्या कार्यावळीत. सर, सगळ्यात पयलीं आमी पॅटर्ना विशीं उलोवया की हे सोशल सायन्सान 2 म्हणजे जॉग्राफी, पयलीं जॉग्राफीत आसलो, आतां म्हाका दिसता जॉग्राफी आणि इकॉनॉमिक्स असो एक वेगळें कॉम्बिनेशन केलां. तर पॅटर्न कसो आसा? तर पॅटर्न म्हणजे जशें तुमी सांगलें की तेतून 2 पार्ट आसा, एक जॉग्राफी आणि एक इकॉनॉमिक्स. जॉग्राफी जो आसा तेतून 7 लेसन्स आसा आणि लेसन नंबर 4 एग्रीकल्चर आणि लेसन नंबर 5 मिनरल्स आणि एनर्जी रिसोर्सीस या दोन्ही लेसनांक प्रत्येकी 5 मार्क आसा. आणि बाकीचे जे 5 लेसन आसात तांकां सगळ्यांक प्रत्येकी 4 मार्क म्हणजे टोटल जाता 30 मार्क्स. आणि दुसरो जो भाग आसा जो आसा इकॉनॉमिक्स, तेतून 5 लेसन्स आसा आणि प्रत्येक लेसनाक 2 मार्क आसा, ते मेळोन 10 जाता. सो 10 आणि 30 आणि 10 मेळोन हे 40 मार्क आणि 1.5 वर आसता फायनली आन्सर करपाक हो पेपर. म्हणजे 40 आणि मागीर 40 मार्क्स हिस्ट्री पेपर अशा प्रकारची रचना. हय, अशें आसता. तर हांव एक सांगूंक सोदता हांगासर, जशें तुमकां हांवें सांगलें की तुमी पयलें आसलें वेटेज जी आसा प्रत्येक लेसनाक ती ऑलमोस्ट इक्वल कशी आसा. सो जॉग्राफीचे तुमी घेतले जाल्यार प्रत्येक लेसनाक 4 मार्क, 2 हांकां 5 मार्क आसा. इकॉनॉमिक्साचे तर सगळे तांकां 2 मार्क आसा. तर हांव आमच्या विद्यार्थ्यांक सांगूंक सोदता, आमच्या स्टुडंट्सांक, की तुमी प्रत्येक लेसनाक इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय. कित्याक तुमी अशें म्हणूप केन्ना हो इम्पॉर्टंट किंवा तो इम्पॉर्टंट. दुसरी गजाल, प्रत्येक लेसनाचे इकॉनॉमिक्सान 2 मार्क आसा एक लेसनाक. तर तुमी खंयचोय भाग सोडलो येवचो ना म्हणून जाल्यार तो नेमको तो येयलो ताका प्रॉब्लेम जावं शकता. आतां हेतून दुसरो आनी एक भाग आसा, म्हणजे आमकां पळोवंक जाय आमी की वेटेज टू द फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन, म्हणजे कसले क्वेश्चन येता, म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह तशें ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा जॉग्राफीन. कित्याक जॉग्राफीचो पॅटर्नूच तसो आसा. बरोबर. तर तेतून पयले जर आमी पळयशीत जाल्यार लॉंग आन्सर टायप म्हणटा आमी, तेतून 2 क्वेश्चन येता, 3 मार्क एक क्वेश्चनाक, टोटल 6. हेतून क्वेश्चन 1D आणि 2D येता हे क्वेश्चन आणि तांकां चॉयस आसता. आमी ताका 3 सेंटेन्स क्वेश्चनूय अशें म्हणू शकता. दुसरे आसा ते शॉर्ट आन्सर टायप 2, जे आमी बिटवीन 20 to 30 वर्ड्स किंवा 2 सेंटेन्सीस म्हणू शकता. असे क्वेश्चन येता 8 टोटल पेपरान आणि प्रत्येकाक 2 मार्क्स, सो 16 मार्क ते जाता. आणि क्वेश्चन 4C एका 3 दिल्ले आसता क्वेश्चन, ताका चॉयस आसता खंयचे 2 बरोवपाचे. मागीर शॉर्ट आन्सर टायप 1 म्हणजे 1 मार्काचे क्वेश्चन हे, म्हणजे विदीन 15 वर्ड्स ते किंवा लेस देन 15 वर्ड्स हे बरोवंक जाय आमी. सो 11 मार्क्स टोटल, 11 क्वेश्चन्स. आणि व्हेरी शॉर्ट आन्सर टायप जे म्हणटा आमी, हाफ मार्क आसता तांकां, अशे 14 येता क्वेश्चन. आतां नोट करपाचे 14 येता म्हणटा आमी, पूण तेतून विभाजन आसा, भाग आसा भितर, पार्ट्स आसा, जे मल्टिपल चॉयस, चूज द करेक्ट आन्सर फ्रॉम द मल्टिपल चॉयस म्हणटा आमी, ABCD दिता ताका ऑप्शन, ते येता प्रत्येक क्वेश्चनान 2, म्हणजे टोटल ते येता 8. आणि बाकीचे जे आसात जे 6 क्वेश्चन ते येता मॅप मार्किंगाक. कित्याक ते मॅप मार्किंग शॉर्ट आसता म्हणून तांकां व्हेरी शॉर्ट आन्सरान घातलेले आसा. म्हाका एक भुरग्यांक सांगपाचें आसा की जेन्ना तुमी हे चूज द करेक्ट ऑप्शन किंवा मॅच द फॉलोइंगाचे आन्सर बरयतात तेन्ना एक ध्यान दवरात, तुमी अल्फाबेट बरोवंक जाय आणि तेजे आन्सरूय बरोवंक जाय. थोडे भुरगे अल्फाबेटूच बरयता जेणे करून तेचे मार्क्स लॉस जावं शकतात. मागीर सगळ्याच सब्जेक्टान हो प्रॉब्लेम आसा, कारण जर फिल इन द ब्लँक्स जाल्यार तितलेंच योग्य उत्तर आसा तेच बरयतात, संपूर्ण वाक्य बरयना. थोडे सब्जेक्टांनी अशें ऑप्शन दिल्या की फक्त अल्फाबेटूच बरय म्हणून ते कन्फ्युजन जाता. ओके. म्हणून आमी भुरग्यांक परते सांगतात हे. ओके. सर, बरो पॉयंट सांगलो तुमी. सर, आमी पळयलें की जवळ जवळ 7 आणि 5 मेळून 12 लेसन आसात आणि हांकां मार्क्स आसात फक्त 40. तेन्ना खंय खूप मोठो सिलेबस आसा असो दिसना तुमकां? ना, असो एक तुम्ही भुरग्यांचो असो एक ना, भुरग्यांचो न्ही, सगळ्यांचो तो. आनी ते खरें आसा, यू आर एब्सोल्युटली रायट वेन यू से दॅट. बट इफ यू सी द पॉझिटिव्ह सायड ऑफ दॅट, इफ द स्टुडंट रीड्स द लेसन, अंडरस्टँड्स द लेसन अँड देन ट्रायज टू मेमरायज, अँड सपोज तेणे आपले ओन टेक्निक्स काडले, फॉर एक्झाम्पल एक व्हडलो पॉयंट हा तो स्प्लिट केलो आणि त्याचे 2 पॉयंट केले किंवा एक की वर्ड्स काढले आन्सरातले, जाल्यार तो भुरगो
म्हाका दिसता खंयच्याय भुरग्याक एक कॅन स्कोर हाय नंबर ऑफ मार्क्स इन जॉग्रफी. सो मेन म्हणजे पॉझिटिव्ह एटिट्यूड टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट अँड बी प्रॅक्टिकल. सर आमी आता जवळजवळ 12 लेसन्स आसा ते ओघान वचूया की खंयच्या खंयच्या लेसनान खंयचो पार्ट म्हत्वाचो आसा. सगळ्यात पयलो लेसन आसा रिसोर्सीस अँड डेव्हलपमेंट. सदांच पयले जे आसा ते सदांच इम्पॉर्टंट आसता. गुड बिगिनींग हाफ वर्क डन. बरोबर. कळ्ळें न्ही. सो कॉन्फिडन्स भुरग्यांचो वाडटा हितून. ओके. आनी हो लेसन खूब इम्पॉर्टंट आसा. हितून खूब सब टॉपीक आसा. हांव तुका एक हायलायट कशें सांगता. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सीस आसा, मागीर डेव्हलपमेंट ऑफ रिसोर्सीस आसा. आतां तुमकां हांवें सांगलें की एक पॉयंट स्प्लिट करूंक जाय म्हणून. हांव तुमकां आतां एक एक्झाम्पल दिता हांगासर. एक क्वेश्चन आसा हितून मेजर प्रॉब्लम्स ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सीस. हितून 3 पॉयंट आहा. तिसरो जो पॉयंट आहा तो मातसो व्हडलो आसा आनी तितून मातशे जड जड कशे वर्ड्स आसा. सो आतां हो पॉयंट वाचता तुमच्या खातीर पयलीं. इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सीस हॅज लेड टू ग्लोबल इकॉलॉजिकल क्रायसीस सच एज ग्लोबल वॉर्मिंग, ओझोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्युशन आनी लँड डिग्रेडेशन. आतां जर म्हाका स्प्लिट करून स्टडी करीत जाल्यार हांव फर्स्ट पार्ट indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis. Second part, crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, land degradation. हेतून म्हाका 2 फायदे आसा. एक म्हणजे पॉयंट स्प्लिट करून बायफर्केट करून हांव तो इजिली स्टडी करूं शकता. आनी म्हाका समज ग्लोबल इकॉलॉजिकल क्रायसिसूच विचारले जाल्यार हांव बरे रितीन हो आन्सर दिवं शकता. फुडलो आसा रिसोर्स प्लॅनिंग, देन लँड रिसोर्सीस. हांगाय भुरग्यांक प्रॉब्लम जाता. जे आमचे रिलीफ फिचर्स आसा न्ही, लायक माउंटन, प्लेन्स, प्लेटोज, ते मिक्स जातात कशे यूज कोणाक. सो जर आमी हे टेबल फॉर्मान स्टडी केले न्ही, म्हणजे रिलीफ फिचर घेतलो, पर्संटेज ऑफ एरिया घातली आनी तेजे युजीस आनी इम्पॉर्टन्स घातले. हांव एक उदाहरण दिता तुमकां. एक समज प्लेन्स आसा. प्लेन्साची एरिया आसा 43% आनी तेजे यूज आसा एग्रीकल्चर आनी इंडस्ट्रियल पर्पज. सो हे जर आमी 3 कीवर्ड्स याद धरीत, प्लेन, 43 आनी एग्रीकल्चर आनी इंडस्ट्री, जाल्यार आमी आन्सर बरे तरेन रितीन अशें स्टडी करून आमचे वर्क जो आसा तो इजी करूं शकता. फुडलो सब टॉपीक लँड यूज पॅटर्न इन इंडिया, लँड डिग्रेडेशन, हे सगळेच अँड कन्झर्वेशन हे सगळेंच इम्पॉर्टंट आसा. सॉयल आसा, डिफरंट टायप्स ऑफ सॉयल्स आसा, तेंचे कॅरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करूंक जाय. कितें ना कितें तेंचे स्पेशल फिचर्स विचारतात, हे स्टडी करूंक जाय. मागीर सॉयल इरोजन आसा, सॉयल कन्झर्वेशन आसा. आतां हेतून कॉजीस ऑफ सॉयल इरोजन आसा, तितून नॅचरल आसा आनी ह्युमन मेड आसा, ते बायफर्केट करपाक कळपाक जाय भुरग्यांक. तशेंच मेथड्स ऑफ सॉयल कन्झर्वेशन आसा. मेथड्स ऑफ सॉयल कन्झर्वेशन म्हणजे 4 मेथड दिलेले आसा आनी ते डिफरंट जाग्यांचेर वापरता. फॉर एक्झाम्पल आमी कंतूर प्लाविंग वापरतले हिली एरियाजान, शेल्टर बेल वापरतले आमी डेजर्ट एरियेन. सो भुरग्याक हे कळपाक जाय. असो क्वेश्चन विचारलो जाल्यार हो आमी क्वेश्चन कसो आन्सर करपाचो सांगपाचें थोडक्यान. म्हणजे ताणें अंडरस्टँड करून स्टडी करपाक जाय. आनी अंडरस्टँड करून जेन्ना तो स्टडी करता तेन्ना कितें जाता की ताका कसलोय क्वेश्चन येवन तो आन्सर करूं शकता. सर हांव तुमकां एक उदाहरण दिता हांगासर. आनी एग्जामीकूय ताणें तें चिंतपाक जाय आपल्याक कितें क्वेश्चन विचारला आनी तेजें उत्तर तकलेन चिंतून ताणें आन्सर बरोवंक जाता. हे एक्झाम्पल पळया तुमी. वाय इज सॉयल कॉल्ड अ रिन्युएबल रिसोर्स. वाय, दुसरो प्रश्न आसा, वाय इज सॉयल कॉल्ड द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिन्युएबल रिसोर्स. हे जे दोन्ही प्रश्नाचे आन्सर आसा न्ही ते दुसरे आसा. पूण आमी पळयता हो प्रश्न आमी दिला भुरग्यां म्हणटा एकूच आन्सर सर तेजें, कित्याक तेणी तो समजूनच घेवंक ना. प्रश्न व्यवस्थित वाचूंक जाय. मेन म्हणजे तकलेन आपल्याक विचारूंक जाय आपल्याक कितें विचारला. म्हणजे मेन जो फोकस आसा जॉग्रफीचो तो आसा अंडरस्टँडींग आनी एप्लिकेशनाचेर. ओके. आनी जरी हो लेसन लेंदी आहा तरी आमी तुमकां सांगले टेक्निक्स भुरगे खूब बरे रितीन शिकूंक शकता. ओके सर, दुसरो धडो आसा फॉरेस्ट अँड वायल्ड लायफ. हो लेसन बरें इंट्रस्टींग आसा. हितूनय खूब सब टॉपिक्स आसा जशें बायोडायवर्सिटी एन इज इम्पॉर्टन्स, मागीर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हांगासरय भुरग्यांक मातशें एनिमल्स ते क्लासिफिकेशन याद धरपाक एक्झाम्पल्स मातशें म्हणून तेणें खूब रिवायज करचें पडटलें. डिप्लिशन ऑफ फ्लोरा एंड फावना हो एक वेरी इम्पॉर्टंट आसा, खुबदां येता एग्जामीक. मागीर फॅक्टर्स डिक्लायनिंग टू बायोडायवर्सिटी लिडिंग टू डिक्लायन ऑफ बायोडायवर्सिटी, मागीर कन्झर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वायल्ड लायफ. आनी पयशे जाल्यार न्ही आमी हे जनरल टॉपिक्स पयलीं आमी खुबदां हे शिकल्या. जर भुरगो सारको लक्ष दिवन शिकत न्ही जाल्यार कांय डिफिकल्टी येवप करना. टायप्स ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रिब्युशन ऑफ फॉरेस्ट, कम्युनिटी एंड कन्झर्वेशन. हांगासर तशेंच बायफर्केशन आसा. लायक राजस्थानाच्या लोकांचे एक्झाम्पल दिलेले आसा. पीपल ऑफ राजस्थान, लायक सरिस्का टायगर रिझर्व, हाव दे हॅव प्रोटेक्टेड द एनवायरमेंट. ऑर मागीर जे अलवार डिस्ट्रिक्ट लोक आसा राजस्थानांतले. जर क्वेश्चन विचारलो राजस्थानांतलेच सांग जाल्यार हे सांगपाक जाय. जनरल विचारूं शकता. तितून चिपको मुवमेंट येता आनी कसले एक्झाम्पल्स जर अशें जाता. सो भुरग्यांनी अंडरस्टँड करूंक जाय. लास्ट सब टॉपीक म्हणटा हितून जॉयंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंट, तो इम्पॉर्टंट आसा. ओके. आणि ताच्या उपरांत सर लेसन आसा तो हो इंट्रस्टींग आसतलोच पूण हो चड रिलवंट आसा दिसता, वॉटर रिसोर्सीस.
हय आनी पावसान शिकयलो काय तो आनीक चड वता कित्याक पावसानूच तुमी हो लेसन शिकयतात. बरोबर आनी तेतूनय जे आसा न्ही वॉटर सायकल, कॉजीस ऑफ वॉटर स्केसिटी, डिफरंट कॉजीस लायक पोल्युशन ऑफ वॉटर. पोल्युशनांनी मागीर कित्या खातीर पोल्युशन जावं शकता, रिवराचें पोल्युशन सेपरेट आसा, लँड पोल्युशन सेपरेट जाता. सो वॉटर पोल्युशन डिफरंट हेच्या खातीर जाता. नीड एंड कन्झर्व टू मॅनेज वॉटर रिसोर्सीस हे जाता. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हेतून खूब क्वेश्चन येता. थोडे कन्फ्युजींगूय जाता हेतून भुरग्यांक कित्याक एकी कडेन अशें विचारता की स्क्रुटिनी ओपोजिशन कित्याक गेले आनी ऑब्जेक्शन दुसरो प्रश्न. एक टायम मिक्स जावं शकता. सो भुरग्यांनी मातशें लक्ष दिवन एक स्टडी करीत न्ही जाल्यार हो लेसन इजी तरेन ते सोडूं शकता. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, ट्रेडिशनल मेथड्स, राजस्थानाचे एक्झाम्पल्स दिल्या. व्हेरी इंटरेस्टिंग लेसन. भुरग्यांक खरोच म्हणचे खूप आवडटा आनी पावर पॉयंट जर करीत न्ही ह्या लेसनाचे भुरग्यांक शिकयत न्ही जाल्यार तांकां अतिशय आवडटा तांकां. ओके ओके सर हांवें एक म्हणजे तुम्ही आतापर्यंत हे 3 लेसनां जे सांगले तेन्ना एक गोष्ट जर म्हाका लक्षांत आयला की जॉग्राफी हे 10वेचो सिलेबस आसा न्ही तो त्यांचे डे टू डे जिवना कडेन निगडीत कशे सगळे सब्जेक्ट आसा. म्हणजे जे कोण खूप पयसले न्ही तर म्हणजे रिसोर्सीस अँड डेव्हलपमेंट, वॉटर रिसोर्सीस म्हणजे तो आतापर्यंत जे कितें भोगता किंवा अनुभवता पळय आजूबाजूक ताच्या कडेन खूप जर रिलेट जर ताणें केलें शिकता आसतना अभ्यास करता आसतना म्हाका दिसता ते कदाचित सोंपें वतलें. हय सोंपें जातात कित्याक हो सब्जेक्ट जो आसा तो आमी डेली पळयतात. Daily. अशें ना की चडशे टॉपिक आहा ते अनसीन ना. भुरग्यांक खबर आहा वॉटर स्केसिटी कित्याक जाता ते. एकदां भुरगे बसून तुका सांगू शकता की बाबा हाज्या खातीर जाता म्हणून. सो तुमच्याकडे बुकान बसून कळच ना ते बसून तुका येवन ते बरं सांगतात. म्हणजे जे तुमच्याकडे नॉलेज आहा ते व्यवस्थित रित्या अप्लाय करून अप्लाय करूंक जाय. ते थंय मांडप खूप गरजेचें गरजेचें आसा. आसा. सर ताच्या फुडलो एक टॉपिक आसा म्हणजे तुमचो लेसन आसा तो एग्रीकल्चर. हो लेसन आसा न्ही व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी कित्याक इम्पॉर्टंट म्हणटा तें हांव तुका लेसन सांगलें काय ना सांगता. लेंदी लेसन आसा बट हेका 5 मार्क आसा. सगळ्यांक चड म्हणटा ते मार्क हे लेसनाक आनी 5व्या. सो हेतूनय टॉपिक जे आसा न्ही आमी खूबदां अशें म्हणजे प्रॅक्टिकल तुमी जशें म्हणलें तशें इम्पॉर्टन्स ऑफ एग्रीकल्चर, टायप्स ऑफ फार्मिंग, मागीर क्रॉपिंग पॅटर्न, रबी, मागीर जायद, डिफरंट सिजन्स, तेंचे एक्झाम्पल्स, मागीर मेजर क्रॉप्स 13 भशेचे क्रॉप्स हेतून सांगले. डिफरंट आहा, बेवरेज क्रॉप्स आसा, फायबर क्रॉप्स आसा, फूड हातून गोंधळ जावं शकना भुरग्यांचो. गोंधळ केन्ना जाता न्हू. ते क्रॉप्स जाता न्ही ते तांकां कितें दिसता म्हणजे एकाचे समज क्रॉपान चडशें कितें विचारलें की जॉग्राफिकल कंडिशन्स विचारता. तेतून क्लायमेटीक आसता, सॉयल आसता, प्लस स्टेट सांगपाची आसता खंयच्या स्टेटीन लार्जस्ट प्रोड्युसर किंवा इंडियेन आमचो कितें नंबर लागता. त्या खातीर भुरग्यांनी कितें करूंक जाय व्हेरी सिंपल. हे जे क्रॉप्स आसा तांकां टेबल टायप करपाक जाय आमी आनी हेडींग दिवंक जाय. क्रॉप्स, क्लायमेट कितें लागता, सॉयल कितें, खंयची स्टेट्स आनी एरिया आसा आनी वर्ल्डान आमचो कितें पोजिशन आसा. फॉर एक्झाम्पल रायस जर तुमी घेतलो जाल्यार हांव 3 हितून सांगूं शकता. क्लायमेट तुका हाय टेम्परेचर, हाय ह्युमिडिटी आनी हाय रेनफॉल. आनी मागीर तेणी याद धरूंक जाय हाय टेम्परेचर म्हणजे कितलो. 25 म्हणजे हाय, एक लक्षान धरपाक तेंच्यांनी. आनी 100 म्हणजे हांगासर हाय जातलो. म्हणजे जर तुम्ही टेबल करून जर शिकले जाल्यार खूबसो डेटा त्या टेबला भितर त्या व्हेरी इजी. आनी एक तुमकां टेक्नीक सांगता हांव. क्रॉप स्टेट तांकां नांव याद धरपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. आनी एक्चुअली खूब जाणांची डिफिकल्टी आसा. सो हांवें खूब चिंतलें आनी मागीर हांवें चिंतलें की हेजे आमी कितें रिलेट केलें जाल्यार सिट्युएशनाक. जशें मिलेट्स आसा तितून 3 क्रॉप्स आसा, जवार, बाजरा आनी रागी. आतां जवार म्हणना फुडें म्हाज्या नांवान एकूच वर्ड येता, पवार. आनी पवार म्हणल्यार महाराष्ट्रान सामकें फेमस, कोणाकूय याद उरता. सो जवार आनी पवार आनी आमी चिंतलें महाराष्ट्रा जाल्यार जवार इज महाराष्ट्र इज द लार्जस्ट प्रोड्युसर ऑफ जवार इन इंडिया. मागीर फुडलो आसा बाजरा. सो जरा, सो जे राजस्थान. सो राजस्थान इज द लार्जस्ट प्रोड्युसर. राजस्थान येना फुडें आमकां ऑटोमॅटीक सॉयल याद येयली. सॉयल सँडी सॉयल राजस्थानाक. सो अशें जर आमी रिलेट करून स्टडी करीत जाल्यार हे व्हेरी सिंपल. हेच म्हणजे कितें सांगलें पळय ते प्रत्येकान आपापल्या पद्दतीन डेव्हलप करूं येता आणि त्या तरेन ते रिलेट करून लक्षात दवरप खूप सोपें जातलें. डेव्हलपूच न्ही, दुसऱ्या कडल्यान शिकोवंक बसून येता. दुसऱ्याच्या बसून आपणें शिकूं येता आनी आपलें दुसऱ्याक सांगूं येता. ओके ओके. ताच्या उपरांत सर जे आनीक थोडे टॉपिक्स हे लेसनान इम्पॉर्टंट Okay, आसा. सांगा. टेक्नॉलॉजिकल एंड इन्स्टिट्युशनल रिफॉर्म्स, मागीर गव्हर्मेंट एफर्ट्स टू मॉडर्नायज एग्रीकल्चर. हे भुरग्यांनी याद धरूंक जाय. टेक्निकल म्हणजे कितें, इन्स्टिट्युशनल म्हणजे कितें, गव्हर्मेंटान कितें एफर्ट घेतले, सेपरेट सब टॉपिक्स आसा. फूड सिक्युरिटी आहा ते पूर्व लास्ट इयर शिकल्यात ते 9th. सो ते इजी वचोंक जाय तांकां. मागीर थोडे क्वेश्चन्स इम्पॉर्टंट आसतात जशे नॉर्मल आसता.